प्युअरली ऑन मेरिट हो जो विषय आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी आज चड करून गोंयकारांक सांगता की आनी गिरीश बाब हो जो डिझायन केला रस्त्याचो हो डिझायन ओरिजिनल डिझायन नासलो. ओरिजिनल डिझायन अचानक कोणाक ना सांगता ताणें बदललो म्हणून आज हे सगळे हांगा प्रॉब्लेम पळोवपाक मेळटा पळय. हांगा सगळे ट्रॅफिक पुलीस उबे रावचे पडटा ना जाल्यार हांगा आतां ज्यो शाळा सुटल्यो आनी वायट परिस्थिती जातली. नॉर्थ अँड रोड कन्स्ट्रक्शनाक घेतलो तर तांची एक सहभागी संस्था म्हणटा ती स्टेट PWD. स्टेट PWD ह्या पर्टिक्युलर स्ट्रेचाचेर ताणें हो टोटल प्रोजेक्ट आसा 540 कोटीचो. 540 कोटीच्या प्रोजेक्टा भितर हो इतलोच स्ट्रेच ताणें डिझायन बदलून उडयलो आनी ताका लागून आज ही सगळी प्रॉब्लेमां जाता. फायलीचेर कितें म्हटलां, इट इज अ मायनर चेंज. ओरिजिनल डिझायन टू दीस डिझायन. आतां ओरिजिनल डिझायन कसो आसलो जाणा, ओरिजिनल डिझायन हे मेन जी येरादारी आसा ट्रॅफिक पणजी मडगांव पणजी ती पोंच्यान वचपाची आसली ह्या स्ट्रेचाचेर आनी हो आमी आसा तो सर्वीस रोड. आतां ताणें चेंज करून ती येरादारी वयल्यान धाडल्या आनी हांगा 2 बुराक बांदल्या पळय. ताका म्हणटा व्हेहिक्युलर अंडरपास VUP असो एक आसा तसो एक आसा आनी हांगा ट्रॅफिक मॅनेजमेंट एब्सोल्युटली डिफिकल्ट म्हणजे कोणाक शक्यच ना. ताणें मायनर चेंज म्हणून जे डिक्लेअर केल्ले आसा दॅट इज अ मेजर चेंज. हाका कोणाचोच अप्रुवल फायलीचेर ना. सो दीस इज वन ऑफ द मोस्ट डॅमेजिंग की अप्रुवल नासतना PWDन हो बदल केलो, MORTHन हो बदल केलो म्हणून हे विजिलन्स एंगलांतल्यान इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय